धंदो स्टार्ट करून गेल्यार 5 वर्सां जाली आनी आज आमकां दिसतालें कितें टायमींग देडाक जेवणाक लोकांक त्रास जातालो. 30 फार्मर्स आमी काम करताले, जेवण सारकें मेळना आसलें. त्या टायमाचेर 2 वर्सां खूब त्रास काडले. कितें एप्लिकेशन दिलें, डेरी कितें ऑमलेट केली, आमकां कांयच जालें ना. काही वर्सां 1 वर्स आतां आमी देव बाबा कडेन प्रयत्न केलो. हांवें केशवबाई सांगलें चॅरमॅनाक, तूं कितेंय केल्यार सुद्दां हे प्रस्न आमगे सोडचो ना. सुट्टो जाल्यार आमगे सरपंचाक आमगे मंत्री घट पळयन आहा त्याच टॅक्स धरून गेले आमी जातले म्हणून. त्या वेळाचेर आमी सगळे फार्मर्स 5 लोक गेले सरपंचाक घेवन. त्या वेळाचेर एकूय उतरां सरपंचाल्याक गोविंद गावडे लेटर मारले आनी आज करपा जाय म्हणलें. तेन्ना बसा फोन मारलो, हुजूर बाब हे करूं कितें. त्या वेळाचेर म्हणलें बसान फटाफट कर म्हणलें. आनी आमगे आमदार आनी सरपंच एकवटा आसल्या कारणाक लागून येदो व्हडलो कुलर आमकां मेळपाक फाव जालो. आनी म्हाकाय दिसलें हांव आमदारा कडेन खुबशेदां हो विशय शेअर केलो. आमदारान भरपूरदां आमचे प्रयत्न केले आनी आमच्या मिनिस्टराक तांणी हेजेर खुबशेदां सांगलें. आनी आयज म्हाका दिसता आमच्या मिनिस्टर आमच्या आमदारांक त्याच बरोबर आमदार आणि मिनिस्टर काम केलें जाता अशें ना, त्याच बरोबर आमचे सगळे ऑफिसर गोवा डेअरी तेंच्यांनी आमदाराच्या किंवा आमच्या गोविंद गावडे आमचे मिनिस्टर आसा तेंच्या उल्याक उलो दिवन हो कुलर दिलो. खरेंच ह्या शेतकारांक आज तुमी साल्वार केला. ना जाल्यार खुबशे जाण मनोरमा सांगले तशे खुबशे जाण सोडपाच्या वाटेर आसलेले. आयज हांव तुमकां ह्या वेळार सांगूंक सोदतां की आज 30 वयल्यान 60 जावपाक वेळ लागचो ना. कारण इतलें की सकाळ फुडें दूध काडल्या नंतर तो दिसभर जाय तें काम करपाक शकतलो. 17 तारखेर म्हाका मिनिस्टर गोविंद गावडेन फोन केलो, दुर्गेश आपले फुड्यान सरपंच आनी चेअरमॅन येयल्ले आहा जाल्यार आपल्याक तांकां कुलर दिवपा जाय म्हणून. तेन्ना हांवें मिनिस्टराक सांगलें केशवाक कुलर दिवपाची ही म्हाजी पयली बाजू आहा, पूण आमकां काही अडचणी आशिल्ल्यो की कुलर आमचे कडेन ते टायमार नाशिल्ले. ट्रॅक लागून गोविंद गावडेन म्हाका एक सांगलें चवथीची पयली थंय कुलर पावपा जाय म्हणून. आनी हांवें ते हेजेर गोविंद गावडेक उतर दिलें चवथीची पयली हांव कुलर येडा पावयतलो म्हणून. की गोंयांत वोकल फॉर लोकल म्हणटा पळय न्हू तें खोतीगांव असली गांवच्यानच जातलें. कित्याक जें हांगसर जें दूद तयार जाता, पयलीं कितें म्हणटा गांवठी गायची दूद पिल्यार बरी अशें म्हणून, की हांगसरली ज्यो चारा ज्यो खाता पळय गायो आनी हांगसरली दूद हें आख्खे गोंयची परस नंबर 1 दूद आसतलें. आनी तेच बरोबर हो चेअरमॅन जो तुमचो आसा की एक धडपडीत आहा. आतां जेन्ना गोविंद गावडेन जायत आमचो मंत्री आनी तेणें इंट्रस्ट घेयसान गोवा डेअरीचेर एज वेल एज आमच्या शुगर केनाचेर ह्या दोनी हेच्या इशुवाचेर तो जाणा कोणाचें चड इनवॉल्वमेंट आहा पळय तें गरीब समाजाचें इनवॉल्वमेंट ह्या दोनी हातून चड आसा. सो तें लक्ष घालपाक डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचो चीफ मिनिस्टर ताचेंय चडूय मन आसा. आनी तो सदांच सांगता इजदर बाब पळय आं एसटी लोक रावता थिंगा तेंचें कितें जाल्यार काम घेवन यो. पूण हांव सदांच जाणा बाब दया सदांच फुडाकार घेता म्हणून. ताका हांवें सांगची गरज ना की हिंगा कितें गरज पडटा पळय ती. हांव चड उलयनासतना हांव एकूच शाबासकी दिता आमच्या प्रेसिडेंटीक तशेंच एमडीक आनी मॅनेजराक आनी तुमचें जें ऑफीस जें चलता तितल्यांकूय हांव शाबासकी दिता. पूण हांव एक सांगूंक सोदतां खरें म्हणल्यार हें दुयेंस येयलां न्हू कोवीड-19 तें दुयेंस येवन बरें पडलें म्हणटा हांव गोंयकारांक. तर कित्याक काय म्हणशा तुमी आयज आमच्या युथांक गमलें की धरती कितें पळय ती. हे भुरगे जे सदांच फ्लाय ओवर म्हणजे चलया भायर या हुंय कोणागेर कामाक या, आयज तांकां मत येयली की ह्या धरतीचेर कितें आमच्यांनी पिकोवं जाता पळय तें.